बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, बाळका जेजूच्या फेस्ताक तयाराय जावन ह्या नोवेनांच्या दिसांनी आमी आसां. जेजू आमकां हर एकल्याक ताचे सरशीं आपयता आनी विशेव बसयता. वो विशेव जेन्ना आमी ताचे थंय संपूर्णयेन एक करता तेन्ना तो विशेव आमी संपूर्णयेन अनुभव करता. हे नोवेनांचे दीस. ह्या नोवेनांच्या दिसांनी आमी करचो नियाळ आनी अखेरीक आमी करचें फेस्ताचें आचरण असल्या एकवटाक आमकां पावोवन दी आनी सोम्यान बसयलेलो तो विशेव संपूर्णयेन आमी अनुभव करूंक आमकां साध्य करून दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया. हे पवित्र रितीन फावो ते पर्यंत वांटो घेवच्याक आमचीं पातकां आमी ओळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच हांव क्वार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, तुज्या पुता वरवीं सगळ्या परजांक तुजो सस्नीक परजळ तुवें फांकयलोय. ह्या आमच्या सोडवणदाराचो पूर्ण प्रकाश आमी वळखासो कर आनी ही आमची वळख वाडोवन सोडून ससनाच्या वैभवाक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसाप.
आपले स्वंत महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणेक आनी खरे भक्तेक गरज आसलें सगळें दिलां. ह्या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आनी मोलादीक देणी तांणी आमकां दिल्यान. हाचे वरवीं कुसड्या आनी अवगणांनी बरोवन गेल्ल्या संवसारांतावन सुटोवन देवाच्या सायंबाचे तुमी वांटेली जायशें केलां. ह्याच पासत तुमकां व्हड उमेदीन वावरूंक पडटलें. तुमच्या वावरताक शेगूण, शेगुणाक जाणवाय आनी जाणवायेक स्वानियंत्रण, स्वानियंत्रणाक सोंसणीकाय आनी सोंसणीकायेक भक्ती, भक्तेक एकामेकाची दायळाय आनी दायळायेक मायेमोग मेळोवंक जाय. हे शेगूण तुमचे थंय आसून ते वाडून येतीत जाल्यार तुमी केदींच फळावीन जावची नात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची चड आनी चड जाणवाय जोडच्यांत हे शेगूण आमकां आदार दितले. कोणातय हे शेगूण नात तो आंधलो आनी कुड्डो. पातकांतलो आपणो दूंग नितळ केला म्हणलें तो विसारला. देखून भावा भयणीनो, तुमची विसोण आनी आपोवणें भद्र करूंक आनी चड प्रयत्न करा. अशें करशात जाल्यार तुमी केदींच पाडाव जावची नात. हाचे वरवीं आमच्या सोम्या आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या सचनीक राजान प्रावेश जावपाचें संपूर्ण हक तुमकां मेळटलें. देवाचें उतार हें. सर्वेस पोरा
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. त्यावेळी जेजू म्हणालो, येया मुझे सरशी समेज तुम्ही कष्ट तेल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वावूंक सुलाभ, म्हजें वजें हळू. देवाचे उतार. क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, एक फावटी एका शिसान एका ऋषी लागीं विचारलें, मिस्त्री, रातीचो काळोख वचून सकाळ आयली म्हूण कशें कळचें? ऋषीन जाप दिली, जर तूं एका रुखाक पळयताय आनी तो रूख आंब्याचो या बेवाचो रूख म्हूण तुका पारखूंक जाता, तोवळ तुका सकाळ आयली म्हूण कळटा. शिसान एक घडीभर चिंतलें आनी म्हणलें, पूण मेस्त्री, तशें म्हळ्यार थंयसर जाय पडटो उजवाड आसा म्हूण मात्र अर्थ जाता, सकाळ आयल्या म्हूण जायना. ऋषीन तोंडार हांसो दिवन म्हणलें, ना, निजायकी जेन्ना तूं एका मनशाक पळयताय आनी तो या ती तुजी भाव या भयण म्हूण वळखूंक शकताय, तेन्ना निजायकी काळोख वचून सकाळ आयल्या म्हूण जाता. जर तूं हें करूंक शकनाय, सूर्यो कितलो परजळीक आसल्यारय थंयसर आनिकी रातच आसल्या बरी. हे काणयेचेर प्रेरीत जावन हेंच सवाल दुसऱ्या एका कोणशातावन हांव विचारतां. एकलो आपले क्रिस्ती आत्मीक जिणेचे वाडावळ्यांत भुरग्यापणांतावन प्रबुद्धपणा कशी वाडोवन आसा म्हूण कशें कळचें? ह्या सवालाक जाप जावन वो विवर तुमचे समोर हांव दवरतां. तुमकां कळीत आसा, मनशा जिणेचे वाडावळे संबंदी हंत आसात. भुरगेंपण, युवा विद्यार्थी प्राय आनी तरणाटपण. तशेंच मोगाच्यानो आत्मीक जिविती तीन हंतांनी ह्या वाटांनी वाडून येता. पयलो हंत नितळाय, इंग्लिशांत दी पुरुगेटिव्ह वे म्हणटात. हो आत्मीक जिणेचो पयलो या आत्मीक भुरग्यापणाचो हंत. हांगासर गुमान उपादेश पाळच्यातय आनी महापाताक हुमटून काडच्यातय आसता. ह्या हंतार बापा लागीं मागोवंक आनी नियाळ करूंक आमी शिकता. दुसरो हंत आध्यात्मीक समजोणेचो. हो आत्मीक युवा विद्यार्थीपणाचो हंत. हांगासर गुमान क्रिस्ताचे जिणेचे मिस्तेर गुंडायेन समजोवच्या थंय वेता. ह्या वरवीं एकलो शगुनांनी वाडोवंक प्रयत्न करता. ह्या हंतार आसच्यांनी ध्यानाचें मागणें करचें पळोवंक मेळटा. तांचें गुमान
पाताक लेस करच्या ते मात्र उराना बगार चड आनी चड शेगून ऍड करच्या ते वेता. तिसरो हंत एकवटाचो हंत. हो आत्मेक तरणाटपणाचो हंत. हांगासर पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन भावार्थान बरवशान आनी मोगान संपूर्ण जावन देवा तें एकवटान आसचें तें गुमान वेता. ह्या हंतार आसलेल्यांचो भावार्थ हालोवंक जायना. भावार्था खातीर मोरोंक सयत ते तयार. तांकां ताणें बरवसलेलें तांचें जातेलें म्हणलें स्पश्ट आनी दृढ आसता. देखून खंयच्याय संदर्भार तांचो बरवसो ते सांडिनात. तांचो मोग सोम्यांच्या मोगा बरें खरो आनी आपूट. तांचो मोग जुआंवचे सुवार्तेन 15व्या अवस्वरांत 13व्या वळींत जेजून वर्णिल्लो एका इश्टान आनी एका इश्टा खातीर जीव सयत दिवंक तयार आसचो तसलो मोग. तांचें जिवीत पळयत आसतना तांकां सां पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्या पत्रांत 13व्या अवस्वरांत 13व्या वळींतलीं उतरां स्पश्ट समजल्ल्या बरें दिसता. खंयचीं तीं उतरां? वय भावार्थ बरवसो आनी मोग ही मात्र बाळतात. कुर्साचो सांत जुआंव जाका सांत म्हूण पासारून 300 वर्सां जाल्लो आनी पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण पासारून 100 वर्सां जाल्लो संभ्रम आमी सोलोवन आसाव. ताच्या उतरांत हांव प्रेरीत जावन हे आत्मीक वाडावळे विशीं अशें म्हणयत. ज्या कोणा तें सगळ्या ताच्या करण्यांनी सोम्यांक अनुकरण करन ताची सगळी जिणी सोम्यांचे जिणेक सरिसमान जावन रुपीत करची सवयेची आशा आसा. सवयेची आशा आसा आनी सोम्यांक अनुकरण करचें कशें म्हूण जाणा जावच्याक सगळें ताचें नडतें सोम्या बरेंच करच्याक सोम्यांचे जिणयेंचें अध्ययन करता. सोम्यांचे जिणयेंचें अध्ययन करता. तो आपले क्रिस्ती आत्मीक जिणेचे वाडावळेंत भुरग्यापणांत तावन प्रबुद्धपणा कशी वाडोवन आसा. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, येदोळस विवर आयिल्ल्या 3 हंतांच्या आत्मीक वाडावळेचे ह्या वाटाचें चिंताप आनी उपरांत उल्लेख केल्ल्या कुर्साच्या सांत जुआंवच्या उतरांनी आत्मीक वाडावळे संबंदी आटापून आसचें त्याच सारक्याचें चिंताप आयिल्लां पवित्र पुस्तकांतावन. दाखल्याक सां पावलो एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 4थ्या अवस्वरांत 13व्या आनी 14व्या वळींनी अशें सांगता. देवाच्या पुता तें भावार्थ दवरलेले वरवीं आनी ताची गूंड जणवाय जोडलेले वरवीं आमी क्रिस्ता तें शेवटी एकवटाव. एकवटून जाणटीं जाता. जाणटीं जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णताचे बर्तेक पावता. पळया, क्रिस्ता तें एकवटून उरोवंक भावार्थ आसल्यार मात्र पावना. बगार देवाची गूंड जाणवाय जोडचें तितल्याच मापान गरजेचें म्हणून हांगासर सां पावलो सांगता. जायते फावटी देवाची जाणवाय जोडचें आमचे प्रयत्न पावना देखून सबार फावटी मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमची भक्त आमी परगटचो विश्वास गुंडायेचो जावन आसच्या बदलाक उथळ वा वयल्या भार आसचो आनी उरसो आमी पळयता. भायल्यान क्रिस्ता तें एकवटलेली म्हूण दिसल्यारी निजायकी जेजू सारकें जावन ताचे तें खऱ्यान एकवटून आसच्या बदलाक ताच्या तावन विंगड आसलेलीं जावन आमी जियेता. परत आत्मीक वाडावळेच्या 3 हंता विशांत जुआंव आपल्या पयल्या पत्रांत 2ऱ्या अवस्वरांत 12व्या आनी 13व्या ओळींनी सांगचें आमी पळयता.
थंयसर जो हांव ह्या 3 पंगडांक उद्देशून अशें बरयता, ल्हान भुरग्यांनो, जेजूचे नांवी तुमची पातकां बॉक्साल्यांत देखून हांव तुमकां बरयतां. बापायनो, आरंभातावन आसलेल्याक तुमी वळखून जाणांत देखून हांव तुमकां बरयतां. तरणाट्यानो, सैतानांचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयतां. हांगासर मगाळ भावान आनी भयणीनो, सांजू हांव भुरग्यांनो, तरणाट्यानो आनी बापायनो म्हणटा वय, पूण निजायकी पळोवंक गेल्यार थंय आसलेले सगळे प्रायेन वाडलेलेच. कित्याक ह्या वळींचेर बरोवन अलेक्सांड्रियाचो ऑरिजीन म्हणटा, हांगासर सांत जुवांव कुडीचे प्रायेक सरी जावन ल्हान भुरग्यांनो, बापायनो आनी तरणाट्यानो म्हूण उलो करिना, बागार आत्म्याचे वाडावळेक सरी जावन थंयसर आसलेले सगळे कुडींत वाडल्या तरी आत्मीक रितीन तांची वाडावळ एक सारक्याची जावंक ना. केदाळ आमी आत्मीक वाडावळ्यांत बापय जाता गे म्हळ्यार देवाक वळखून जाणा जाता तेदना. देखून पळया, सांत जुवांव म्हणटा, बापायनो, आरंभातावन आसलेल्याक तुमी वळखून जाणांत देखून हांव तुमकां बरयतां. यस अवस्वरांतल्या 14वे वळीतावन आमी सांगीत गे, कोण बापाक केवल वळखता, कोण बापाक केवल वळखता तो आत्मीक वाडावळ्यान भुरगो जावन उरता. पूण जो कोण देवाक वळखता आनी जाणा जाता, ताका ती जाणवाय आत्मीक वाडावळ्यांत बापय जावंक आदाराची जाता. मातेवाच्या सुवार्थेन 10व्या अवस्वरान 25वे वळींत जेजू आपल्या पाटलावदारांक शिस ह्या विद्यार्थी म्हणून आपयता आनी तो म्हणटा, मेस्त्री प्रास शिस व्हरतो न्हय आनी धन्या प्रास साकोर व्हरतो न्हय. शिस आपल्या मेस्त्री सारको आनी साकोर आपल्या धन्या सारको जाल्यार पुरो. एकल्यान एक बरो मनीस कसो जावयेत, हाका अशी जाप दिल्ली आसा. तुज्या बोवारी ह्या समुदायांत, ह्या समाजांत आसलेल्या एका बऱ्या मनशाक विंस आनी तो जी येता तशें या तो करता तशें कर. तर आमी सोम्या सारकें कशें जावचें? आमी आमचो सोमी म्हूण विंसून काडुल्लो सोमी कसो जियेला तशें जियोवन आनी ताणें कितें केलां तें करून. सोम्यांक आमचो मेस्त्री जावन विंसला आसता, आमी आमच्या मेस्त्रीतावन शिकचें आनी ताचे बरें जावचें. तर आमचो मेस्त्री कसो जियेला आनी ताणें कितें केलां ती जाणवाय जी पवित्र पुस्तकांत मेळटा ती आमकां आसूंक जाय. तर मोगाच्यानो, जेजूचे जिणयेचेर एक मोटवी नदर घालया. पयल्यान पयलें वर्सान वर्स हें बाळका जेजूचें देवासांव हांगासर ह्या पोंतळार आमी सोलोवन व्हरता. पूण एक सत साल्वासांवांचे चरित्र्यांत हो बाळोक जेजू बाळोक जावन उरोवंक ना. बगार सा लुकान 2ऱ्या अवस्वरांत 40वे वळींत सांगल्या प्रमाणे तो वाडोवन येता घटमूट जायत आयिल्लो आनी जणवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. वय जेजू कुडींत वाडोवन येता आसतना आत्मीक रितीन दैवीक जाणवायेन बरोवन तो वाडलो. ही बापाचे कुशेविशांतली दैवीक जाणवाय बापा तें ताका एकवटून दवरता. ह्या विशीं जुवांवच्या 4थ्या अवस्वरांत 34वे वळींत जेजू म्हणटा, म्हाका धाडलेल्याची कुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. तर मोगाच्यानो, कुडीन मात्र बळवंत जावन आत्मीक रितीन भुरग्या प्रायर उरल्यार आत्मीक रितीचो कितेंच फायदो आमकां मेळचो ना. तर दिसपट्टें पवित्र पुस्तकाचो आधार घेवन
जेजूचे जिणेचेर ध्यान कन जेजू वेगवेगळे परिस्थितींत वेगवेगळ्या लोकां मदें आनी सन्निवेशांनी कसो जियेलो म्हणलें समजुया आनी आमी तशेंच जियेवया. दुसऱ्यान जेजू मनीस जाल्लो देव देखून तो वाडोवन आयिल्ली परिस्थिती कुटुंबांची या आर्थीक कश्टांची आसली तरी ते परिस्थितीक तो दुर्सालो ना, वावर करूंक नरगालो ना, कश्टांक भियेलो ना आनी पांतवाहाना तावन सुकारी मारूंक पळयलें ना. बगार परिस्थिती फुडकरन तो धैर्यान जियेलो. म्हजे कश्टांचे परिस्थितीक हांव कशें फुड करून आसा, शॉर्टकट्स सोदून आसा आनी इन्स्टंट सुखा फाटल्यान धोवन आसा. तिसऱ्यान जेजू ताच्या भोंवारी आसल्या विविध कालेतीच्या आनी विविध स्वभावाच्या लोकांक पळोवन दुर्सालो ना. बगार तांकां तो समजालो, तांच्या गरजांक तो पावलो आनी तांचें जिवीत सारकें करूंक तांकां गरज आसो सगळो आदार ताणें दिलो. म्हजे भोंवारी आसलेल्यांच्या जिणेचेर म्हजो प्रभाव कसो पडून आसा? तांचे विशीं म्हजें तें दुरसोणें आसा या तांकां समजोवन तांकां बरें करूंक पेसाडचें बरें काळीज आनी बरें मन आसा. चवथ्यान जेजून स्वता विशीं केदळाय सोडदोड केल्ली ना. बगार स्वताचे पक्षेन तो दृढ रावलो. जावं फारिझेवां आनी सादुसेवां मुखार, जावं सानेद्रीन सभे मुखार, जावं ताचे तणके वेळार ताणें सत आसा तशें सांगलें. हाका लागून ताच्या जिवाचें मोल फारीक करूंक पडलें तरी म्हजे जिणेंत हांवें स्वताक कसलो जागो दिवन आयलां. स्वताचें विसवण येता आसतना मोल फारीक करूंक तयार आसता या फायदो खंयसर आसा तें पळयता. निमाणें जेजू ताचें शिगूण उक्त्यान जियेलो. तो पातक्यांचो इश्ट जालो तरी पाताक ताणें केलें ना. ताच्या बापाचेर भावार ताणें बापान बसयलेल्याचेर बरवसो दवरून तो कुर्साची वाट सोमकलो. ताच्या कश्टा वेळार सोंसणेकाय ताणें होगडायली ना. कुर्सा वयर तावन सयत ताणें बक्षिलें आनी अखेरेक पातक्यां खातीर ताणें इश्कन घेतल्यां खातीर ताचो जीव सयत दिवन ताचो मोग व्हरतो म्हूण दाखयलें. आमचे बोवारी आसचो, आमकां दुखोवचो, आमचें तें कठिनायेन चलचो, आमचें तें दुस्मानकाय दवरचो, आमचें तें अनुपकारी जावचो आनी आमकां आत्मान करचो. लोक आमचें तें एक क्रिस्ती शिगूण कितल्या मापान आसात म्हूण आमकां पारखूंक सकचे परिक्षेक वळो करतात. ह्या वरवीं ह्या सक्कड लोकां वरवीं हांव कितलो मोगाळ, हांव कितलो मोवाळ, हांव कितलो सोंसणीक, हांव कितलो विश्वासी, हांव कितलो भावार्थी आनी हांव कितलो बरवसो आसलेलो व्यक्ती म्हणलें म्हाका कळीत जाता. तितलें मात्र न्हय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, असले व्यक्ती क्रिस्ती शिगूण म्हजें तें वाडोवच्याक आमकां अवकाश ओदोगसून दितात. देखूनच कुर्साचो सांत जुवांव ताचे उतर प्रायर ताच्या पांयांक गाय जाल्ले निमती एका मटवाशे घरा वचोंक ताका सांगतात आनी ह्या वेळार 2 विंसवण करूंक ताका दितात. आनी तो कसली विंसवण करता तुमी जाणांत? शहरा भायर आसलेल्या एका घराची आनी ज्या घराचो वडील कठीण आसा त्या घराची तो थंयसर विंसवण करता. थंयसर आसलेलो वडील ताका कठिणायेन चलयता. तरी आमी पळयता ताच्या मरणाच्या तणीर आसता आसतना तो त्या वडिला लागीं बोगसाणें मागता. हांव ह्या घराक एक वजें जाल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी म्हणटा. पगळ भावानो आनी भयणीनो, हांवें सांगचें जाल्यार ताच्या त्या मरणाचे स्थितीर आसच्या वेळार आपूण निजाय की कितलो सोंसणीक आसा, कितलो मोगाळ आसा, कितलो देवा सारको हांव आसा
म्हणलें फारकून पळोवच्या खातीर खंडीत जावन ताणें तो जागो विंचलो आशयेत. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सुरवेर हांवें सांगिल्लें बरी, जर तूं तुज्या भावाक वळखूंक शकनाय कितलो उजवाड आसल्यार काळो कस आसलेल्या बरी. तशेंच जर जायत्या देवा सवे भोंवती आसुनी जर हांव दैवीक जणवायेन वाडोवन क्रिस्ता बरें जावन ताचें तें संपूर्ण रितीन एकवटचे वाटेर ना, तेन्ना हांव आत्मीक वाडावळेन भुरगो जावनच उरतलों. दैवीक जाणट्यान अनुभव करचो तो एकवट म्हाका सुकतलो. आयचे सुवार्थेन जेजून सांगलेलें आसा, येया तुमी म्हजे सरशी आनी हांव तुमकां विशेव दितलों. केदाळा दैवीक जणवाये मुखांत्र हांव सोम्यांक चड लागीं जाता, सोम्यां तें एकवटता. तोवळ मात्र मोगाळ भावान आनी भयणीनो, सोम्यान दिवचो तो विशेव म्हज्या कश्टांनी, म्हज्या आकांतांनी, म्हज्या समस्यांनी म्हाका अनुभव करूंक मेळटलो. तर आमी आचारसूंचें हें देवासांव आनी उपरांत आमी आचरण करचें हें फेस्त आमकां सर्वांक दैवीक जणवायेक जोडचे वाटेर घालचें तसल्लें देवासांव आनी घालचें तसल्लें फेस्त जावं म्हणून आमी मागया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या अख्ख्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वरतीं देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशे सायबान दिश्टीक पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैब नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवीत 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 दळबारांचो सर्वेस तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तरल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ सौदा आमच्या भगवन बाप्पा, पिठा पावल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळी येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुणा जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यान ती आमच्या भाऊ भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर मागता हांव. अवंकार मरे देवाची संगती जुजे तुजो पती क्रुसाचो सांजू हांव भगवन धरून आनी सर्वां कडेन तुका मन वतल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेले मागणे धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बुक्षेतां तशें आमची पातकां बगच आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती निजावन सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बळान आमचे जिवीत जेजूच्या जिविता सारखें कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सोवे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसा. गुड इवनिंग. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी 100 दिसाचें नवें आदारते आसा आनी आयचो विशय आसा तुमची विंचून आनी आपोवणे भद्र करा. जेजूच्या आपोवण्याक पाळो दिल्ले उपरांत आमचें पॉझिटिव्ह रेस्पॉन्स जेजूचें अनुकरण करचें तें इमिटेशन ऑफ क्रायस्ट आनी शेगूण आमच्या जिवितांत रुता करचें तें आटापता. हो विशय आमी नियाळटा आसतना हो दीस सर्व कुटुंब पसत आनी क्रिस्ती समुदाय पसत भेटयलेलो जावन आसा. कित्याक क्रिस्ती कुटुंबांत ह्या जेजूच्या अनुकरणाचें आमकां तरबेती मेळटा. थंयसर हे शेगूण आवय बापायनी वंपलेले आसतात आनी उपरांत ते वाडोवंक आनी सोडोवंक तिंच आमकां आदार आनी मजत दितात. तुमचे थंय असलें एक मिसांव चलतें आसा म्हूण जाणा जावंक आमी संतोश पावता. मात न्ही असलें मिसांव आनिकय बरान चलोवन दी, वाडोवन दी आनी आमची क्रिस्ती कुटुंबां क्रिस्ताचें अनुकरण करचें थंय एक साधन जावं दी म्हूण आमचें मागणें आनी तुमचे सुमेसांचेर कुटुंबाचेर आमी बाळका जेजूचें आशिर्वाद मागता. ह्या संदर्भी आमचे संगी आसात मानदीक बाब सुनील वेगस. ते पेरमनूर गांवचे मंगळूर दिएसीसचे याजक पूण प्रस्तुत आतां उडपी दिएसीसच्या लोकामगाळ केरेकट्टेच्या सा आंतोनीच्या पुणशेतांत ते रेक्टर जावन थंयसर सेवा दिते आसात. आयच्या दिसा हे नवेनाचे मीस भेटोवन अर्थबरीत शर्माव दिवन आमकां देवाच्या उतरांतय तशेंच कुर्साच्या सांजुवांच्या आध्यात्मिकतेंत शिक्षीत केल्ल्याक मात न्ही देवाच्या बेसावांनी भरलेल्या तांकां तुमच्या समेस्तांची नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या गवळीक वावरान सर बरें आशेता. घट्ट दोन ताळयो फादर सुनिलाक. तांचे संगी आसात आमचे कोवेंताचे याजक बाप विल्सन तावरो, देवपवणेचे डिरेक्टर. त्या देखून तुमकां बरें खरमिलीत याजक जावंक मोन आसा जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक तशेंच तुमी हेरांतय असलीं लक्षणां पारखीतात जाल्यार फादर विल्सनाक एक खबर दिलशिल्यार उरलें सकट तो पळयता. आनी ताच्या उपरांत आमचे संगी आसा मानदीक बाब शाबास क्रास्ता. ह्या दिसांनी अन्न संतर्पणे दोनपरांचें जेवण वाडटना ते सगळी कुजनाची जबाबदारी तो पळयते आसा आनी दियोकोन हिलरी आमचे सांगता आसा तांकांय आमचे दिनवास. ह्या संदर्भी आयच्या ह्या संजेच्या मिसाक किन्नगोळी फिरगजे तावन गायन मंडळी आयल्या आनी तांच्या भक्तीबरीत गायना मुखांतर आमचे काळ सामना देवा थंय उबारूंक आदार दिलो आसा. फादर जोकीम फेर्नांडीस ह्या पुणशेताचो व्हडलो अभिमानी आनी पयलें हांगासर आसतना खंयच्याय कार्याक आमी विचारलेल्या वेळार तांणी ना म्हणलें ना. फिरगस विगाराक आमी देव बरें करूं म्हणटना आयचें कॉयर धाडन आमकां ताणें आदार दिल्लो आसा. सर कॉयरिस्तांक किन्नगोळी फिरगसकारांक आनी विगारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. घट्ट दोन ताळयो ह्या आमच्या गायन मंडळीक. भोवन आनी भयणीनो, फाल्यांच्या दिसा आमी सडीत फळ दिवच्याक सवर्ण बेंडटा म्हणचो विशय आमी नियाळटा आसतना कशें देव आमकां बेंडटा, नितळ करता, चड फळ दिशेन करता हो विशय आमी नियाळटना सर्व कॉयरिस्तां पसत आनी संगीतकारां पसत मागतले हांव. फाल्यां आनी परवां हांगासर ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा केला. सकाळींच्या 8:30 वरार तावन सांजेच्या 2 1 वरां पर्यंत हें ब्लड कॅम्प आसतलें. आज फाल्यां परवां तुमच्या पावटा प्रमाणे तुमी येवन रक्तदान करीचें म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. एप्रिलाच्या 13 तारखे जावन 25 तारखे म्हणसर हांगासर इस्रायल, पॅलेस्तीन, जॉर्डन आनी इजिप्ताक बागेवंत पॉयन आसा केला. तशेंच युरोपाच्या देशांक तुमी तुमची नांवां आमचे लागीं दाखल करची. बायबल डायरी ह्या वर्साची कोंकणी, कन्नड आनी इंग्लीश भाशेंत आयल्या. तो तुमी घेवची. सगळ्या वर्साची वाचपां, नियाळ किर्तनां, संताची जिणी, मागणी, नवेना सकट तातूंत आटापता. आमच्या पुणशेताचे मॅगझीन नामान बाळूक जेजू ताका वर्गणीदार जाया.
जावन जाल्यार तर ती नवीकृत करा. हांगा आसा कुर्साचो सांत जुवांव, ताका सांत म्हूण पासान 300 वर्सां जातात. पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटून 100 वर्सां जातात. पवित्र सभेन जायते सांत आसात, तातूंत 30 आनी 7 जाणांक मात्र पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटला, डॉक्टर ऑफ द चर्च. आनी तातूंत 14 जाणां स्त्रियो, आनी त्या 14 जाणां स्त्रियांत 2 कर्मेलीत, जेजूचे ल्हानफूल सांत तेरेज आनी लिसियाचे सांत तेरेज, आनी एकलो आमचो कुर्साचो सांत जुवांव. आनी ताची शिकवणूक, ताची जिणी, आनी तशेंच फाटल्या दिसांनी हांगासर आमी मांडून हाडिल्ल्या बाळका जेजूचे पिंतूर सोडोवच्या कॉम्पिटिशनाक आयिल्लीं सकट पिंतुरां आपुरबायेची थंयसर एक्झिबिशन कावंटरार आमी प्रदर्शनाक दवरल्यांत. तुमी घट्ट लागीं वेताना थंयसर एक भेट दिवची. आयतारा दीस हांगासर ह्या दिसच्या भाशेनच 9 नोवेनाची मिसां आसतलीं. आमकां फेस्ता संदर्भी आनी मुखल्या दिसांनी वॉलंटियर्साची गरज आसा. तुमचीं नांवां आमच्या वॉलंटियर लागीं वा खंयच्या एका कर्मरीत पाद्रापा लागीं तुमी दिवचें. तुमी हांगासर आयिल्ले जायते व्हिडिओ करतात, फोटो काडटात आनी ते सोशल मिडियार पोस्ट करतना IJS इन्फिंट जीजस मँगलोर, IJS मँगलोर ह्या नांवान तुमी टॅग करा, कोलॅबरेट करा आनी आमी ते शेअर करूंक आमी संतोश पावता. तशेंच ह्या फेस्ता संदर्भी, नोवेना संदर्भी आमी धाडचे व्हिडिओस तुमी हेरांक पावोवन तांणी बाळका जेजू थंय येवच्याक तुमचो आदार दिवचो. भोव निबडिनो, आतां नोवेन जाल्लेंच पुरुशां वाचतलो. आमी त्या सकडांनी नोवेनाच्या त्या पुरुशांवान भाग घेवचें आनी बाळका जेजूची बाळपणाचे मिस्तेर नियाण तेर सुमटेल्या तुमी ह्या भक्तीपणांत भाग घेवचें. थंयसर दारवट्या लागीं ई हुंडी म्हणचें एक स्टँड दवरलां. जर तुमचे लागीं कॅश करन्सी ना जाल्यार इलेक्ट्रॉनीक मिडिया वापरून तुमी दान वा इस्मॉल दिवंक ती वेवस्था आसा केल्या. जायत्यांनी हाचे खातीर मनवी केल्ली आसा आनी ती मानून घेवन आमी थंयसर तें दवरलां. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिमी म्हणया. बाळूक जेजूचें नोवेन. मनशाच्या भुरग्या सांगता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इस जावन येलो, सर्वतराच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. येणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हणून आवडलो. मनशाक तो ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रगासो जेजू बाळूक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर्व आमची त्या सवा विनवणी जेजू बाळकाच्या पांयतळी आमी समर्पिया. प्रत्येक रितीन आज कुटुंबाचो आनी समुदायाचो दीस आमी आचरण करता आसतना आमच्या कुटुंबादारां पासत आमी मागया. प्रत्येक रितीन जायतीं आमची कुटुंबां ल्हान ल्हान संगती खातीर पयस जालात. कुटुंबांत मनस्ताप येवन कुटुंबां आमची पयस जालात. त्या कुटुंबा पासत आमी ह्या प्रत्येक रितीन ह्या नव्या वेळार मागया. आमची कुटुंबां भावार्थाचें हातेरा जावचे खातीर मागया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर सांद्या पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत जायतीं प्रायवंत आसात, भुरगीं आसात, तांचे पासत ह्या वेळा प्रत्येक रितीन आमी मागया. सर्व आमची त्या सवा सांगाता घाल आमी म्हणया. ए भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आजा पितरान उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेनी नुलो मारतेल्यांक सट्टांक दयेनाय आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरली, समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळाचें कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन. आमेन. देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमच्या मदीं जियेलो. देवाचो पूत
पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे आता आणि सदा सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमची मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे आता आणि सदा सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमची मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे आता आणि सदा सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमची मागणे बाळूक जेजू लागीं मागणे या जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एकाकृतचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार आमी पडून मागता तुजे तितले बिरमोतेन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतले यात्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे सर कश्ट आनी रासपण तुजी कोमक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळकान आमच्या कुटुंबाचेर जायतीं बेसांवां वतलात त्या सर उपकारांचो उडास काडन आमी सांगता मागया ए भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या देवडो उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन असो आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची तुजे मुखार आमी दवरता तुज्या जमाचे मारिफात तुजी बग सगळ्यान विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मसत जोडून दी सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन आशिर्वादा खातीर तकली बागयात सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.